आज SIR रिलेटेड ज्या खातीर मुख्य हांवें गोश्टी हायलायट करपा खातीर हे प्रेस कॉन्फरन्स मागिल्लें आसा. SIR जी एक्सरसायज आसा ही आमी एक्चुअली सगळ्यांनीच वेलकम करपाक जाय. एक बरी एक्सरसायज हो रोल आमचो इलेक्ट्रल रोल क्लीन करपा खातीर आनी मुख्य म्हणजे आमची देशाची सेक्युरिटी विच इज अंडर थ्रेट. जे आमी आतां लेटस्ट दिल्लीक ब्लास्ट पळयले, गोंयच्यो आमी डकॉयटीज पळयल्यो, म्हणजे खुबशे आवटसायडर्स हांगा येवन रावता आनी सगळ्यो कांय बेकायदेशीर गोश्टी सगळ्यो हांगा जाता, ते सगळें कंट्रोलान हाडपा खातीर म्हाका दिसता हो SIR जी एक्सरसायज आसा ही जर जेन्युइनली जाली, परतो हांव शब्द यूज करता, जेन्युइनली जर ही समज करत जाली जाल्यार हे सगळ्या गोंयच्या नागरिकांक एक हाजो मोठो फायदो जातलो इन टर्म्स ऑफ सेक्युरिटी विच इज टुडे डिटेरियोरेटिंग डे बाय डे. आतां हातून मेन विशय आसा म्हणटा तो जी हे सगळे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो जो चडसो स्टाफ आसा इनवॉल्ड, पणजे आनी ताळगांव, म्हणजे जो AERO आसा आनी ताज्या अंडर जे BLOs आसा, तांच्या मार्फत जी एक्सरसायज करप चल्ल्या ही खरीच रोल अनवॉन्टेड लोकांक क्लीन करपाची चल्ल्या काय असल्या लोकांक क्लीन करपाची जी एक्सरसायज चल्ल्या जे जेन्युइनली गव्हर्मेंटाचे परफॉर्मन्स पळोवन वोट मारता? हो एक मोठो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा वेन दीस एक्सरसायज इज बीइंग डन. कित्याक अशा खुबश्या लोकांनी आमचे कडेन जेन्युइन कन्सर्न्स रेज केल्ले आसा. एक म्हणजे म्हाका दिसता 4 डिसेंबर ही लास्ट डेट आसा फॉर्म सबमीट करपाक. बट म्हजो प्रश्न आसा, सगळे BLO जे ताळगांवान आनी पणज्यान भोंवता, हे सगळ्या लोकांचेर 30 नोव्हेंबर पर्यंत फॉर्म भरपा खातीर कित्याक प्रेशर घालता? BLO मार्फत सांगत चलना सगळ्यांक की 30 नोव्हेंबर इज द लास्ट डेट, 30 नोव्हेंबरा पयलीं तुमी फॉर्म भरपाक जाय अशो प्रत्येक BLO चडशे थंय आमच्या रेजिडेंट्सांक सांगत आसा. दुसरें, BLOचें काम घरा बसून हो फॉर्म सारको लोकां कडल्यान फील करून घेवपाचो. BLO फॉर्म फील करपाक लोकांक अजिबात मदत करना. आमी पळयता जो सेकंड पार्ट आसा, परत तुमच्या मार्फत सगळ्या रेजिडेंट्सांकूय सांगता, 2002च्यो तुमच्यो डिटेल्स घालप खूब इम्पॉर्टंट आसा. 2002च्यो जर तुमच्यो डिटेल्स घालना जाल्यार तुमकां एडिशनल व्हेरिफिकेशन आसतलें, तुमकां नोटीस सर्व जातली, मामलेदार ऑफिसान थंय रावचें पडटलें. बट हे जे 2002च्यो ज्यो डिटेल्स घालपाचें काम आसा हे BLOन तुमकां हेल्प करपाक जाय. BLO कडल्यान कांयच हेल्प करप वचना. हांव स्पेशली सांगूंक सोदता पार्ट नंबर 8 ताळगांव मतदारसंघाचो कदम म्हणून एकटो BLO आसा. खुबश्या वोटर्सांनी म्हाका सांगिल्लें आसा की तो येता गडबडीन फॉर्म भरून आमच्या कडल्यान घेता. इनकम्प्लीट फॉर्म ताणें लोकां कडल्यान घेतल्या भरून आनी ते सबमीट जाल्ले आसा. आनी पार्ट नंबर 8 आमचे चडशे सिनियर सिटीजन्स रावता. आज आमच्या ह्या सगळ्या लोकांक थंय नोटीसी सर्व जातल्यो कित्याक इनकम्प्लीट ऑलरेडी फॉर्म थंय भरिल्ले आसा. आनी जर आमी तांकां कितें हेल्प करपाक गेले, हांवें जेन्ना फॉर्म हांगा घेवन यो म्हणून तांकां सांगलें, जाल्यार ऑलरेडी फॉर्म सबमीट जाल्ले आसा आनी ते परते तांकां हाडून कांयच एडिट करपाक मेळना. 2002च्यो ज्यो डिटेल्स आसा ह्यो आमचे कडेन हांगा आमच्या सिस्टमान सेव्ड आसा. इलेक्शन कमिशनाच्या वेबसायटीचेरूय त्यो अवेलेबल आसा. फक्त ती सोदपाक खूब कटकट आसा, कारण ते पार्ट वायज नांवां ती सोदची पडटा. दिस रोल इज नॉट अवेलेबल टू द नॉर्मल वोटर इन एक्सेल फॉर्मॅट. प्रत्येक पार्टान इंडिव्हिज्युअल नांव सोदचें पडटा. ही लोकांक कटकट जाता. दुसरें, 2002चे पार्ट नंबर आनी आतांचे पार्ट नंबर हे खूब डिफरंट जाल्ले आसा. 2009 डिलिमिटेशन जाल्लें आसा, म्हणजे कांय ताळगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे बूथ पणजे मतदारसंघान गेल्ले आसा. हाज्या खातीर बी लोकांक आपलीं नांवां सोदपाक अडचणीचो विशय जाता. आनी BLOs इनकम्प्लीट फॉर्म्स लोकांचे व्हरता आनी सबमीट करता. कित्याक तांचेर खंय प्रेशर आसा, डिपार्टमेंटाचे परते परते फोन येता, आज कितके सबमीट जाले, आज कितके सबमीट जाले. सो आपलो टार्गेट कंप्लीट करपा खातीर
ह्या लोकांचे इनकम्प्लीट फॉर्म सबमिट करता आणि लोकांक हे फुडें आतां येणाऱ्या 1-2 म्हयन्यांक अनवॉन्टेड त्रास हो जावपाचो आसा. म्हणजे आयच्यो जर तुमकां हांव स्टॅटिस्टिक्स दीत जाल्यार आउट ऑफ 23,705 फॉर्म्स which have been submitted by different BLOs in Taligaon constituency, 23,642 have been verified by the BLOs, out of which only 10,131 are mapped correctly. म्हणजे 10,131 लोकांक आज क्लियर हे मेळिल्लें आसा, ते तांकां कांय एडिशनल डॉक्युमेंट्स दिवची पडची ना. बट 7,442 आर मॅप्ड एज इनकम्प्लीट. म्हणजे ते हो सकयलो पार्ट भरून आसतना जे BLOन पळय सबमीट केल्या हातून मेजर ते लोक आसा, किंवा थोडे जेन्युइनली थोड्यांची 2,002 नांवां आसतली ते बी लोक आसतले, बट मेजर भितर अशे लोक आसा जे BLOन गडबडीन फॉर्म सगळे घेतल्या, लोकांक टायम दिवंक ना. BLO आपले ऍप घेवन लोकांच्या बिल्डिंगेनी वता, बिल्डिंगेन त्या ऍपाक नेटवर्क ना, लोकांच्या घरांनी पळय जो वता थंय प्रॉपर नेटवर्क ना, ते ऍप थंय चलना. तो एक्चुअली ताणें ते ऍप ते चलना जाल्यार सुद्दां आपल्या घरा वचून प्रॉपर नेटवर्क आसा थंय सर्च करून ती नांवां ते फॉर्म सारके कंप्लीट करूनच सबमीट करपाक जाय. BLO कंप्लीट करनासतना थंय ते फॉर्म सबमीट करता आनी हाजो परिणाम हे 7,442 लोकांक आज जाल्लो आसा. हांकां सगळ्यांक नोटिसी सर्व जातल्यो, तांकां मागीर परते आपले एड्रेस प्रूफ आनी सगळे बाकीचे डॉक्युमेंट्स जे ते मागतले मामलेदार ऑफिस ते तांकां सबमीट करचे पडटले. सो हो एक विशय आसा जो जेन्युइन वोटर्सांक फेस करचो पडटलो. दुसरो आमी आनी एक नोट केला, हे हांव स्पेशली मेन्शन करून सांगता. पार्ट नंबर 21-22 जो ओतियान सायले भाटांची एरिया आसा, पार्ट नंबर 40, 41, 42 जो कामराभाट पिटरभाट ही एरिया आसा, आनी पार्ट नंबर 11 आनी 12 जी आमची दाण्यार बोरशे भाटान ही एरिया आसा. हांगचे खुबशे लोक तालिगांव मतदारसंघ सोडून गेल्ले आसा, ते हांगा रावना. हे सगळे लिस्ट आमी रोल वायज स्टडी केल्ले आसा, कोण रावता कोण रावना, कोणाचे हांगा कांयच एड्रेस प्रूफ ना. ह्यो सगळ्यो डिटेल्स आमचे कडेन आमच्या सिस्टमान आसा. बट आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की खुबश्या BLOनी तांकां आपयल्या, तांच्यो सायनी घेतल्या की तुमी हांगा रावता म्हणून रिपोर्ट घातला आनी ते फॉर्म सबमीट जाल्ले आसा. आमी RTI इन्फॉर्मेशन ह्या सगळ्या लोकांचेर घालतले आनी मागीर आमच्या नांवान बळ करता की आमी कंप्लेनी केल्या आनी तुमच्या फाल्यां मागीर कितें तुमचेर केस बीन जाली जाल्यार आमी ऑफिशियल कंप्लेन जो कितें लिगल कोर्स आसा तो आमी घेतले. जे वोटर हांगच्यान शिफ्ट जाल्ले आसा परमनंटली, जांचे हांगा कांयच एड्रेस प्रूफ ना, तांकां ह्या SIRच्या एक्सरसाइजान तांचे वोटिंग कार्ड शिफ्टेड दाखोवपाक जाय. दे डू नॉट हॅव द रायट टू वोट इन तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. Similar things we are observing even in Panji constituency. We have been told, especially in Altino area, the people who have left the government quarters and gone back to their villages, they are still enrolled as voters over there. They were allotted quarters during their service period. They have retired, they have left the government quarters, but they are still voters over there. And I have been told that खुबशा BLOनी तांकां थंय तांच्यो सिग्नेचरी घेतल्या आनी फॉर्म सबमीट जाल्ले. सो आमचो एक सिरियस डिमांड आसा टू द इलेक्शन कमिशन की ह्या हाचेर प्रॉपर लक्ष दवरचें आनी ही जेन्युइनली एक्सरसाइज जावची. हातून मॅन्युप्युलेशन कांय जावचें न्ही. कांय लोकांनी जी आपली वोट बँक म्हणून तयार करून दवरपाचो जो प्रयत्न केला, इनफॅक्ट प्रयत्न न्ही केल्ली करून दवरिल्ली आसा, ती जी आज हांगा जेन्युइनली रावना तांची नांवां डिलीट जावपाकूच जाय. सो आय अगेन अर्ज द इलेक्शन कमिशन टू लूक इनटू दीस टू एन्श्योर दॅट द AERO ऑफ तालिगांव एंड पणजी आर वर्किंग सिन्सियरली इन दीस एक्सरसाइज and this process of taking signatures of people who are not residing here, who do not have any address proof over here, their names are deleted from the roll. आजपर्यंत म्हाका दिसता 3,000 नांवां तांच्यांनी डेथ्स, अनट्रेसेबल
अशें दाखोवन हें केल्लीं आसा. बट जो मुख्य हें आसा आमचो जो मेन कन्सर्न आसा इज दॅट आउट ऑफ द 23,642 till now which have been verified by the BLO, हातून जेन्युइन वोटराक जो आज त्रास जाल्लो आसा तो जावचो न्ही. आतां दुसरी एक केस तुमच्या फुड्यान दवरता. जेन्ना हांव म्हणटा जेन्युइन वोटर, तेन्ना आमचे NIOचे प्रसिद्ध सायंटिस्ट जे 1992 पासून गोंयान आसा, तांच्या 1994 वोटिंग कार्ड इश्यू जाल्लें. 1994 तांच्यांनी गोंयान वोट केल्लें आसा. 1999 तांच्यांनी गोंयान वोट केल्लें आसा. द फर्स्ट कार्ड इश्यूड इज इन 1993. After that, they have again been issued a new card in 2006. And they also possess a latest card. They have been staying in Goa since 1990s. They have voted in all the elections. Their name is missing in the 2002 SIR list which has been published on the Election Commission website. आणि अशीच एक केस आमच्या आनी एक वोटर पणजेचे जे ला कंपाला कॉलनीन रावतले, तांची बी अशीच एक केस आसा. तांचे पळय 1994ची वोटिंग कार्ड आसा. 1994 वोटिंग कार्ड इश्यूड इन 1994. सिन्स देन टिल टुडे दे आर स्टेइंग इन गोवा ओनली. बट आनी सिनियर सिटीजन्स आहेत, हांची नांवां थंय 2002च्या SIR दाखयत ना. And the person whom I referred first has also worked as a presiding officer for election purpose in 1999, in 2002. इलेक्शन ड्युटीचेर ताणें स्वता काम केल्लें आसा. पोस्टल बॅलट सुद्दां घातिल्लें आसा. आज ह्या मनशांची अशी खुबशे वोटर्स आसा तांची नांवांच 2002 दाखयना. आनी ह्या मिस्टेकी खातीर आज तांकां टुडे दे आर इन देअर लेट 60s and 70s. आज तांकां ह्या वयाचेर थंय नोटीसी सर्व जातल्यो आनी तांकां थंय मामलेदार ऑफिसान उबें रावचें पडटलें हियरिंगाक. सो इलेक्शन कमिशनान ह्याय विशयाचेर लक्ष घालचें आनी अश्यो ज्यो जेन्युइन केसीस आसा तांकां तांच्या घरा वचून BLOच्या मार्फत सर्वीस दिवची. तांकां थंय नोटीसी सर्व करून थंय उबें करचें न्ही डिपार्टमेंटान. बट अश्यो ज्यो कितें केसीस जे वोटर्स BLOच्या नजरेन हाडटा तांकां घरा वचून तांचो हो विशय सॉल्व करचो, ही आमची आज प्रेसाच्या मार्फत मागणी आसा. आय विल बी इवन ऑफिशियली रायटिंग टू द इलेक्शन कमिशन ऑन दीस. सो आय होप दॅट दीस एक्सरसाइज इज डन जेन्युइनली, विच इज नॉट हॅपनिंग. अगेन हांवें तुका एलिगेशन घातलां तशें की कांय BLO जे लोक रावना तांचे सुद्दां सिग्नेचरी घेता आनी ते हांगा रावता म्हणून दाखोवप चलना. कांय BLO लोकांक सांगता की 30 तारीख लास्ट डेट, वेन लास्ट डेट इज 4th, नॉट 30th of November. आनी जे जेन्युइनली पार्ट सेकंड पार्ट जो आसा 2002चे रिकॉर्ड्स घालनासतना जे फॉर्म सबमीट जाल्ले आसा तांकां एक ज्या लोकांचे 2002चे घालूंक ना तांकां आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची. that they can put their 2002 forms already submitted म्हणून दाखयता. बट कांय लोकांकडे जे ऑलरेडी तांचे 2002चे डिटेल्स आसा बट ते BLOनी घालूंक ना, ते एक्चुअली सर्च करून ते तांकां एक आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची, तांकां हार्डशिप्स जावच्यो न्ही म्हणून आमची इलेक्शन कमिशना कडेन एक स्ट्रॉंग मागणी आसा. थँक्यू. BLO जाता गडबड करता किंवा इनकम्प्लीट फॉर्म करता, त्याचो परिणाम डिलिशनाचेर जावचो ना. डिलिशनाचेर जातलो न्ही, कित्याक इनकम्प्लीट फॉर्म जेन्ना ते व्हरता तेन्ना पयलीं म्हणजे त्या वोटराक नोटीस सर्व जातली. नोटीस जेन्ना वोटराक सर्व जाता पयलीं म्हणजे आज एक कोण 65 वर्सांचो किंवा 70 वर्सांचो किंवा 75 वर्सांचो आमचे कोण सिनियर सिटीजन्स आसा तांकां थंय मामलेदार ऑफिसांनी वचून ते नोटीसेक आनी लायनीत रावचें पडटलें. जशें हांवें म्हणलें तशें आज पर्यंत फिगर आसा 7,442. म्हणजे 7,442 पीपल वील हॅव टू अपियर फॉर हियरिंग. आज थंय 7,442 फक्त ताळगांव मतदारसंघाचे. थंय इयर 12 तालिगांव, 11 पणजे, सांताक्रूज, तिसवाडीच्यो 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा.
पांचूय कॉन्स्टिट्युएन्सीची हियरिंगां थंयच जातली. म्हणजे अशें कांयच न्ही करून तांकां हांगाच जर 7,500 म्हणले आमी तर वेन द एक्सरसाइज कंप्लीट इट विल इजिली टच 10,000. म्हणजे 40-50 हजार लोकांची हियरिंगां घेवपाची कॅपॅसिटी थंय आसा काय ना काय ताची कितें वेवस्था आसा फुडें हें बीन आमकां कळपाक जाय. कित्याक वोटर्स कन्फ्युज्ड आसा. हाज्या पयलीं तालिगांवांत बोगस वोटिंग जालां आनी ते निदर्शनाकूय येयलां, प्रेसा मुखार हाडलेलें आसा. हय हाज्या फुडें अशें बोगस वोटिंग जावपाची शक्यता आसा काय कितें? पळय हो हांवें जशें म्हणलें तशें BLO जो वोटर रावना हांगा, जो कोण कर्नाटकाक आसा किंवा जो कोण महाराष्ट्राक आसा किंवा जो गोंयानूच दुसऱ्या मतदारसंघान आतां खंय तरी रावता जाल्यार BLO तांकां आपोवन हाडटा. कित्याक कांय लोकां कडेन तांचे फोन नंबर आसात आनी ताका तुजो फॉर्म हांगा रावता म्हणून सायन कर आनी दी म्हणून सांगता. आनी तो थंय तो हांगा रिजायडींग म्हणून रिमार्क घालता. आमकांय खबर आसा हे लोक कोण ते. आमचे कडेन सारकें डिटेल्ड बूथ वायज लिस्ट आसा. आमी RTI घालतले ह्या वोटरांचे की वॉट इज द डॉक्युमेंट दॅट हॅव बीन सबमिटेड that the BLO has put a remark that he is staying over there. आमी प्रेसाक घेवन त्या घरानूय तुमकां व्हरतले. ह्यान फुडें प्रेसाक घेवन आमी जे पळय BLOन रिमार्क घातला दॅट इज रिजायडींग ऑन दीस एड्रेस आमी सगळ्या प्रेसाक घेवन त्या घरानूय व्हरतले तुमकां आनी तो खरोच मनीस थंय रावता काय ना, तें घर थंय एक्झिस्टींग आसा काय ना हेंय बीन आमी सगळ्या गोंयकारांच्या नजरेन हाडटले. विथ डॉक्युमेंट तुम्ही इलेक्शन कमिशनाकडे या संदर्भात कंप्लेंट करताले विथ डॉक्युमेंट्स. पळय रोल पब्लीश करूनी न्ही इलेक्शन कमिशनाक आतां. द मुमेंट ते आतां तांकां व्हेरीफायड म्हणून दाखयता, तांकां व्हेरीफायड आनी रिजायडींग म्हणून दाखयता तेन्ना आमकां कळटलें. ज्या दिसा आमकां हें कळटलें तेन्ना आमी ह्या नांवाचेर RTI घालतले आनी हीं नांवां घेवन तुमकांय बीन त्या घरांनी आमी व्हरतले आनी ते खरेंच हांगा रावता काय ना हें सारकें आमी गोंयकाराच्या समोर दवरतले. हाऊस नंबर, एड्रेस, ताजो एपिक नंबर सगळे ताजे डिटेल्स घेवन आमी तुमच्या नजरेन ते हाडटले. मागीर इलेक्शन कमिशनाक आनी मामलेदार ऑफिसाक AROक आन्सर दिवनी की ताणें जेन्युइनली केल्या काय ना. सो परत एकदां हांव BLOक सांगता जेन्युइनली एक्सरसाइज करा. जे लोक रावना तांचेर फॉल्स रिमार्क्स घालून तांकां हांगा रिजायडींग म्हणून अप्रूव करनाका. सेकंड पार्ट आहा पळय ते BLOन फिलअप करप न्हू तेंचे कडेन डेटा आसता न्हू तो. BLO कडेन डेटा आसता. BLO आपलें एप ताका कितें तरी दिलां. ते एप घेवन तो जेन्ना बिल्डिंगेक चडटा आज आमी पळयलां आमचे डेव्हलपमेंट करता रुलींग पार्टी. मेन रोड सोडलो जाल्यार भितर बिल्डिंगेन देर इज नो डेव्हलपमेंट, देर इज नो इंटरनेट. आमच्या हांगा 4G चलना आनी 5G तर सोडूनच दी. So once there is no signal for the mobile, that app doesn't work. So घरान तो पळय तो ते मॅपिंग करपाचो प्रयत्न करता ते जायना until unless there is proper Wi-Fi network, which is not accessible to the BLO. रेसिडेंट सडनली आपले वायफाय काढून तांकां दिवचे ना आनी प्रत्येक रेसिडेंटा कडेन वायफायूय आसचे ना. BLOन ते घरा वचून ते सारकें सर्च करपाक तांकां हेल्प करपाक जाय जाल्यारूच ते मेळटलें न्ही. ताच्या घरा किंवा ताच्या डिपार्टमेंटान जंय वायफाय एक्सेसिबिलिटी आसा थंय पळय म्हज्या ऑफिसान म्हाका हांव इजिली सोदून काडटा नांवां. आतां कांयच न्ही करून 250 फॉर्म भरपा खातीर हांवें लोकांक हेल्प केल्ल्या इन द लास्ट जस्ट 4 days. म्हणजे फाटल्या 5-6 दिसांनूच म्हज्या नजरेन येवपाक लागला. म्हाका पयलीं दिशिल्लें की BLO आनी बाकीचे सगळे कोण आसा ते करता आसतले म्हणून काम सगळें सारकें. बट खुबशे जेन्ना आमचे वोटर्सूच हे 2002चे डिटेल्स कशे भरप करून म्हजे कडेन जेन्ना येवपाक लागले तेन्ना सिरियसनेस ऑफ दीस इश्यू कळपाक लागलो. आनी स्पेशली 8 नंबराचो BLO ताळगांव मतदारसंघाचो 8 नंबराचो BLO कदम म्हणून एकटो कोण तरी आसा. तर म्हाका कितकेशाच लोकांनी ताका सांगलां की तो म्हणजे 8 नंबराचें हांव एक्झाम्पल कित्याक दिता आमचो शेजारचो बूथ हो म्हणजे म्हजी समोरची बिल्डींग 8 नंबराची. हांगच्या कितक्याशाच लोकांनी आमकां सांगलें की आमचे भरनासतना आपूण ते पळयता म्हणून फॉर्म व्हेल्या आनी ते भरनासतना तांकां एक्नॉलेजमेंट दिला. सो दे ऑल गो इनकम्प्लीट फॉर्म आनी एरोगंटली उलयता खंय आनी सांगताय की बाबा ना तुमकां येवचें पडटलें हियरिंगाक बीन असली लँग्वेज उलोवप चल्ल्या. प्रॉपर गोंयकार हे प्रॉपर गोंयकार आमचे जे हांगा रावता तांचे कडेन अशें करप चल्लां. दुसरे 32 नंबर दुर्गावडी थंयच्या BLOक जेन्ना फोन मारलो तो हांवें 5 फोन केले एका BLOक कुट्टाळ्याच्या तोय फोन उखलना.
म्हणजे someone who is on election duty is on receiving the phone calls. So अशें हें चल्लां. सो जशें तुमी म्हणल्यार BLO सारके प्रॉपर हेल्प करना ऑनलायनूय अवेलेबल आहा पूण ते स्टेप बाय स्टेप इजी पडटा वा मातशें हार्ड आहा ऑनलायन इज व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड. जो सामको टॅक्स हेवी मनीस आसा ताका ऑनलायन इजी आसा. बट ऑनलायन केन्ना जेन्ना तूं ऑनलायन BLO मागीरूच तुका तो फॉर्म भरपाक मेळटा. आतां म्हजी स्वता भयण बेंगलोर रावता. तिजो हांगा फ्लॅट आसा लँडस्केप शायरान 10 नंबर पार्टाची ती वोटर. बट आज जॉबा खातीर ती बेंगलोर रावता. सो तिका स्वता जेन्ना तिणें ऑनलायन एंड शी इज अ कंप्युटर इंजिनियर वर्किंग विथ ऑरेकल. सो तिका काय आमकां शिकोवपाची गरज ना कसो फॉर्म भरपाचो तो. बट शी कॅनॉट फिल द फॉर्म टील हर फोन नंबर इज अप्रूव्ड. आनी तो फोन नंबर BLOच्या थ्रू अप्रूव जाल्लो ना. सो शी कुड नॉट फिल हर फॉर्म ऑनलायन. मागीर तिजो फॉर्म आमी हांगच्यान धाडून दिला आनी शी हॅज फिल्ड इट आनी शी हॅज सेंड इट बॅक. सो अल्टिमेटली फूल कंप्लीट फॉर्म फिलअप BLO कडच्यानूच जाता कित्याक तेच्या कडच्यान डेटा आनी एक्सेस तेकाच आहा एक्झॅक्टली. ताका सगळो ताजे कडेन एक्सेस आसा आनी ताणें मेन म्हणजे सामान्य मनशाक ताणें 2002 कशें सोदप हें दाखोवपाक जाय. आज मेन विशय हातून कितें आसा आतांच्यो डिटेल्स घालपाक न्ही. आतां आधार कार्ड मोबायल नंबर आनी आपल्या बापायचें नांव आवयचें नांव आनी बायलेच्या घोवाचें नांव कोणूय बरयतात. बट 2002चो जो डेटा आसा हो सोदप इज मोर इम्पॉर्टंट न्ही. सो हें BLOन मदत करपाक जाय लोकांक. हें जायना मदत करप म्हणून ही 7442 इनकम्प्लीट फॉर्म्स गेल्या न्ही तालिगांवाच्यान एज ऑफ टुडे. सो ती इनकम्प्लीट फॉर्मा गेला पळय तांकां मामलेदारांक वचचेंच पडटा अशें तांकां वचचेंच पडटलें मामलेदारान. तांकां मामलेदारान त्रास न्ही हें वचपाक. तांकां नोटिसी सर्व जातल्यो. तांकां नोटिसी सर्व जातकीर जें कितें तें आतां विचारता तो फुडें आमकां आतां प्रोसिजर फुडेंच कळटलो. पण आमी इंडिपेंडंट आसा. आमी खंयच्याच राजकीय पक्षा कडेन हें ना मेंबर ना म्हणून आमकां BLA नेमपाक मेळना. सो जेन्ना आमकां BLA नेमपाक मेळना आमकां इलेक्शन कमिशन ह्या मिटिंगेक आपयना. इलेक्शन कमिशन फक्त पॉलिटिकल पार्ट्यो ज्यो आसा तांच्या BLAक तांचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा वन ऑफ आवर वोटर ही इज फ्रॉम दुर्ग इन छत्तीसगड. छत्तीसगड रोल इज इन हिंदी. सो थंय बीन आमकां वाचपाचो आनी तो विशय आसा. सो दॅट